how I got involved in organizing this movement. From my early age, I was a very good sportsman. I was the captain of Kanduli football team. I was captain of St. Joseph High School, Arpora, junior and senior team. I was the captain of St. James College football team, and I was a member of Saragua team. In this capacity, I gained a lot of goodwill and strong backing and support from the people in my locality as well as out of my locality. Wherever I was known, I used to get a lot of backing and good support. So with this backing, I involve myself in the local affairs. For example, in the panchayat, in the club, in the church, and I was building a lot of influence, a lot of power. And my family was strongly in my favor. What I was doing, they found right. My brothers, my parents, my sisters, and relatives. So they used to back me up. And even our local people. One of the bigger upset that I created was when I stopped J.R.D. Tata. J.R.D. Tata was coming to Goa first time to see his hotel Taj Sringeri. But before starting the hotel, they sent their men to make a survey of the local unemployed youth, and they promised them they will give the job local first. But when the hotel started functioning, they brought a major portion of the manpower from outside Goa. आनी आमकां गोंयकारांक भायर उडयले, गांवच्या लोकांक पयस केले. थोडे दोग तोग जाणांक आसले फॉर द नेम सेक. म्हणटकीर म्हाका तें बरें दिसलें ना. म्हाका एकलो फ्रेंड आहा कांदोली सिमेर, Alex Pinto म्हणून. ही वॉज वेरी प्रॉमिनंट एट टायम. स्टील ही इज प्रॉमिनंट. तो आनी हांव एकठांय जाले आनी J.R.D. टाटाक माग केलो केन्ना येता पळय तो गोंयांत कितल्या वरांचेर. आनी सिंकेरी ताका आमी स्टॉप केलो. तो 2 वरांचेर दनपार तो येतालो. सिंकेरी एक यू टर्न आहा, डेट हॉल्ट जावंक जाय कार. थिंचोर आमी ताका रावले, जेलो घेतलो, मेमोरंडम घेतलो आनी उबे रावले. आमकां पयले आनी टाटाचे बायलेन गोवाक सांगलें आमी उबे आहा म्हणून तो जेलो घेवन. टाटान मोटर थांबोवंक लायलें. मोटर थांबयलें आनी आमी गेले आनी आमी जेलो दिलो ताका आनी मेमोरंडम दिलो आनी सांगलें की वी आर नॉट सॅटिस्फायड लोकल पीपल, वी आर वेरी मच डिसअपॉयंटेड विथ युअर मॅनेजमेंट. So he was shocked. He was so shocked. He came for, according to information, to yellow charge disank, but within 24 hours he left with disgust on his management. And then he told his management, keep the local people happy. Then most of the people unemployed from my locality, from Kalangut, from my constituency, they were employed there. But in order to get rid of me from my locality, they brought an offer to me. They sent our Padikar with a proposal that since you are graduate, we are going to send you to UK for further studies in hotel management. So be ready. I said, no, I'm not going. They were not interested in me. They were interested in getting rid of me. So they gave me this offer. So anyway, I was on the verge of going to Kuwait. So finally, this big revolution that I brought against multinational, it was I think first time in Goa. Myself and Alex Pinto were architect of this. Then I went to Kuwait in 1975, March. And before getting a job, I started involving myself in Konkani movement. Konkani movement was dearest to my heart. Why? Because we wanted separate state.
In order to get statehood, we had to have language. Indian states are formed on the basis of languages. One language, one state. आमच्याला languages तर ना जाल्यार आमी कशें state करतलो. So this was an imperative need. And MG was after us to merge Goa with Maharashtra. Why they wanted to merge Goa with Maharashtra? They did not want Goa identity they wanted, but they were wanting more liquidation of us, Romibajis. They were not against Konkani, they were against the promoters of Romi Konkani. So they wanted to liquidate them. They thought Goa belonged to their father's it is like Goa, their father's property. And who are the people mostly? They were not original Goans. Most of them settlers in Goa, in North Goa, bordering Goa. They came from the other side of India. There was one master in our locality, in my ward, my neighboring place, in Kandoli. He was from Maharashtra. He came and he settled in Goa. And later on he changed surname. Surname what he took, Kandolkar. म्हाका ते सगळे कांदोळकार असले दिसता. आडीची नांव घेवन आहा आपले ते गांवचें नांव लिपोवपाक. सो म्हणटकच MGचो हो फियर पळय आमकां आसलो तो काडून उडोवंक जाय आसलो. त्या पासत हांवें कोंकणी मुवमेंट हातीन घेतलो. पयलें म्हाजें व्हडली इनवॉल्वमेंट म्हणटा पळय तो नवें गोंय प्रातिस्थान. नवें गोंय प्रातिस्थान म्हणजे कितें? नवें गोंय प्रातिस्थान एक ट्रस्ट 10-12 जाणांनी एकठांय जावन फुडें सरोन तो केलोलो पोरजेचें एक दिसाळें करपाक. पोरजेच्या दुडवांच्या पुस्तार ते पेपराचें नांव नवें गोंय. फर्स्ट 1 लाख रुपया कलेक्ट जाल्या उपरांत तेणी प्रॉमीस केलें आमी रोमी स्क्रिप्ट डेली कोंकणी काडटले हांव आनी 5 लाख जाल्या उपरांत नागरी. Gurunath was the main person. Second Dr. Ribello. आनी उरलेले ते बेश्टे मोडचे पयशे ते बेश्टे नेमसेक जालेले. ताका कांय इंटरेस्ट आहा पळय ते दाखोवंक ना. हें नवें गोंय प्रातिस्थान जालेलें दोतोर रिबेलोचें आनी गुरुनाथ केलेकाराचें. दोगूय टाग ऑफ वॉर हेवलेत आनी सेगीत नवें गोंयचें घालें पाड. आमीन कुयटाकूच 5 लाख धाडले. 1 लाख मागलो तेणी रोमी स्क्रिप्टाक. आमीनूच कुयटाक ऑलमोस्ट 5 lakh, नॉट एक्झॅक्टली 5 lakh, लिटील लेस दॅन 5 lakh. पूण हेणीन कितें केलें ते 5 लाखांचें? केदे व्हडले आदवोगाद ते दोतोर शिकलेले मनीस आपल्याच्या बोल्सांतलो तर खर्च करपाक पडलेलो जाल्यार ते पाड घालतले आसले. नवें गोंयचें तेणी संतेनास करून उडयलें. आनी आमचो मुवमेंट पळय कुयट चलतालो तेचो इम्पॅक्ट पासून आमचेर वायट परिणाम. लोकांनी आमकां वायट नदरेन पळयले. आमीन होच मुवमेंट करूंक ना कुयटाक. हांवें जायते मुवमेंट केल्या. कुयटाक पळय मुवमेंट जाल्या तितले हांव गेल्या उपरांत जाल्या. सगळे व्हडले व्हडले मुवमेंट आनी आयदर थ्रू माय इनिशिएटीव ऑर थ्रू माय बॅकींग. म्हाजें बॅकींग नासताना हांव नासताना एकूय मुवमेंट जावना. पळय कॅन्सर हॉस्पिटलाक आमी मुवमेंट केलो. दोनापावल कॅन्सर हॉस्पिटल कॅन्सर सोसायटी घडलेली. डॉक्टर वाडिया म्हणून येयलोलो कुयट. त्या हॉस्पिटलाक आमी अकॉर्डिंग टू लास्ट इन्फॉर्मेशन दॅट आय गॉट बिकॉज इन्वेजन बाजान आमचो खूब कुयटचें इन्वेजन जावन आमचो मुवमेंट खूब फिसकटलो. आमचो रिकॉर्ड पासून जायतो पिड्यार जालो. According to my last information, total amount 20 लाख आमी धाडले हाका कॅन्सर हॉस्पिटलाक. तें कॅन्सर हॉस्पिटल खंय आहा आतां? आमचे 20 लाख खंय गेले? तें कॅन्सर हॉस्पिटल काडलें तेणें मानिपाल हॉस्पिटलाक विकलें. आनी आमचे 20 लाख खंय गेले? आमी धाडले कुयटाकूच 20 लाख. वॉट अबाउट दुबय सांड, आबुधाबी सांड, कोंकणी मुवमेंटाक तशेंच आबुधाबी चड दुडू कलेक्ट केल्या सगळे आख्या UAEच्या गांवांत. दुबय पासून करूंक ना, आबुधाबी सुबेज केल्या. कित्याक
अबुधाबी जेरिकाल आहलो, जेरिकालाची बायल आहली, दे गिव देर लायफ, बट चोडान चोड दूड जाल्यार सपोर्ट केला कुयटाक थाण. सो हे आमी इतलें करून खंय गेलें आमचें. ओके, उपरांत आनी एक व्हडलो मुवमेंट केलो फुटबॉलांचो. ह्या फुटबॉलाक लागून कुयटाक गोंयकारांचो एक वोट वाडलो. झगडीं जातालीं पूण गोंयकार एकटो जाले. तो UG म्हणटा पळय तेणीन घडलो, युनायटेड गोवन्स, तेणीन घडलो आनी हांवें ताका भरपूर सपोर्ट केलो. आनी म्हाज्या सपोर्टाक लागून ताका जायतें बरेंपण जालें, तें कमी व्हरो. उपरांत मागीर डायरेक्ट फ्लायट विन्सेंट डिसोजा म्हणून आहलो, तेणेन सुरवात केली हांव येयल्या उपरांत. आनी हांवें ताका भरपूर तेंको दिलो, हेरांनी दिलो. उपरांत मागीर डायरेक्ट फ्लायट करपाक आमकां पयशांची गरज आसली, खर्च करूंक जाय न्हू. हें तें इकडे तिकडे भोंवूंक जाय आसलें, कितें करूंक जाय आसलें. हांव फुडें सरोन एक तियात्र दाखयलो आनी 1000 दिनार कलेक्ट केलो. 1000 दिनार म्हणजे पळय कितले जाले पळय ते. पूण हांव गोंया येयलो लिवीन आनी इकडे ह्या भामट्यांनी हॉलदाराय करून 1000 रुपया काबार केलो. कित्याक सांग, मीन टायम आमकां डायरेक्ट फ्लायट मेवली, त्या पुना आहलो एक पयसो म्हूण नासतना. हेणीन व्हडली पार्टी केली, पयशे पळय आसले तेणी मेरिडियनान पार्टी केली. अरे ते पयशे पार्टी करूंक ना, जर तर आमकां डायरेक्ट फ्लायट मेवली एक पयसो म्हूण नासतना, ते पयशे आमी कसल्या बऱ्या वावराक मोडया. पूण ना, आमच्या लागीं भितर कुयटाक जायते रस्तात मनीस आसले आनी आजुनूय आहात. ते बरेपण करपाचें कांय करचीं ना. बरेपण केलें पळय तें आमीच आमच्या तेंपार. उपरांत मागीर आनी एक मुवमेंट केलो आमी, कसलो, गोवन वेलफेअर सोसायटी घडली. गोवन वेलफेअर सोसायटी घडपाचें कारण म्हटल्यार एक एपेक्स बॉडी जाय आसली आमकां. आमचो एकलो गोंयकार भाव आरावज म्हणून, फ्रांसीस आरावज कालापुरतो, तेणेन दोगां मनशांक मारलेले, जिते मारलेले कुयटाक. एक बस कंडक्टर आनी एक बस ड्रायव्हर, एकलो इजिप्शियन एकलो टर्क. ताका मागीर सेंटेन्स मारली आनी गोवार मारपाक गेले. आमी खूब ट्राय केली ताका आदवोगाद बादवोगाद काडून मर्सी पेटिशन पासून करपाक आमी ट्राय केली, पूण जावंक ना. कित्याक जावंक ना, एम्बासीन तेचो भाव कुयट काम करतालो, तो एम्बासीन गेलो आनी सांगलें एक मर्सी पेटिशन करपाक. एम्बासीन ताका फुड्यानूच घेवंक ना. तुमी किरमिदोर म्हटलें आनी कितें कितें म्हटलें, आनी तुमचें मर्सी पेटिशन जर करतलो जाल्यार एक अपेक्स बॉडी जाय तुमची. तुमच्या लागीं एक अपेक्स बॉडी ना, तुमच्या लागीं जायतीं असोसिएशन आहा, बट हेडींग दीस असोसिएशन वन बॉडी शूड रिक्वायर. म्हणटच तो बाबडो येयलो. मागीर हांव इगोजेन गेलो, बिस्मा लागीं उलयलो आनी बिस्माक सांगलें तूं एक मर्सी पेटिशन कर म्हणून. बिस्मान केलें इगोजेच्या नांवान, पूण कांय जावंक ना. ताका गोवार मारलो. गोवार मारना बरोबर मागीर इट वॉज इम्पेरेटीव नीड टू हॅव एन अपेक्स बॉडी. ही अपेक्स बॉडी घडचे पासत हांव फुडें सरलो आनी हेंचेर वजन हाडलें, एक अपेक्स बॉडी घडया म्हणून. अपेक्स बॉडी घडचे फावटीर अपेक्स घडटाना अपेक्स बॉडी म्हणून घडली, पूण उपरांत ती नॉर आनी वन ऑफ द लायक एनी अदर असोसिएशन, that was Goan Welfare Society. It has got over a crore of rupees in its kitty. पूण ते पळय चलयतात ते सगळे भामटे. इन्वेजन जाल्या उपरांत आनी लिबरेशन जाल्या उपरांत जे पळय कोण ते असोसिएशनान आसले तांकां घेतलेच ना. तांकां आदल्या मेंबरांक घेयनासतना 5-6 जाण भामटे फुडें सरले आनी असोसिएशन चालू केलें. हांवें जाल्यार उरलेले आहा ते की खंय गेले काय म्हणून. आय वॉज अ फावंडर म्हणून सांगलें, म्हाका घेवंकूच ना भितर. एक खंयचे रस्तात तुमी म्हटलें, दोग तीग जाण हात बुडतले ते रस्तात, सारके रस्तादपणां करतात. म्हणजे चोर मेवतात जर पयले आहात, एडवर्टिजमेंट म्हणून हाडटात सॉवेनीर काडपाक आनी 50-50, 20-30% कमिशन घेतात आनी आपूण सोशल वर्कर म्हणटात. रस्त्यायले मनीस सारके चोर. सोशल वर्कर अशे
कमिशन घेता सोशल वर्कर जाल्यार सारकें कांयच घेयनासतना कामां करूंक जाय न्हू. सो म्हणटकूच ही वेलफेअर सोसायटी आतां तशीच आहा. कोण चलयता आनी कितें करता ती कांय खबर ना. आनीक एक व्हडली चळवळ म्हणटा पळय ती where I was involved, not in the beginning but later stage, was the formation, establishment of Gulf Goan Hotels Company. ही कंपनी घडली विन्सेंट डिसोजा म्हणटा पळय तेणें. आज जाले 2-4 म्हयने जाले तो मेलो. ही वॉज अ व्हेरी प्रोमिनंट गोंयकार इन कुवेट. ही इज अ डायनॅमिक मॅन. Such a man was not existing anywhere in the world among Goans. तेणें खूब अचिवमेंट केलेले आहा गोंयकारां पासून. One of the achievement of his was the formation, establishment of Gulf Goan Hotel Company, Goa. हे कंपनीचें हॉटेल एक कलंगूट आहा. त्या हॉटेलाचें नांव हॉटेल गोवान हेरिटेज. That is the first unit of this company. It was built about 35 years back. It is in Gauravada, Kalangut. It has got approximately about 100 rooms. It is spread over about 10,000 square meter land, touching the sea, and it is well patronized by tourists from all over the world. It is run by the indigenous management. It is supervised by a board of directors comprising 12 members. I am one of them. I was the, I think I am the 10th one, and as the director, I was almost from the beginning. I am director. In between, I was out. So again, I am re-inducted, re-elected 2-3 years back. So I am still functioning as director. So this company, this hotel is doing good business, and it is a big honor for Goans. When we started this hotel, we were about little less than 100 members. Gradually the number is increased because some people sold their shares to others. But still it is working as a cohesive unit. People are very cooperative, supportive, and the person who are running this hotel now is doing good job, and he got good support of others also. हे हॉटेल पळय आतां कुवेटकारांनी बांदलां तें एकूच हॉटेल बांदपाक नासलें आमचे मतीन. आमचे मतीन आनिकूय बांदपाक आहलें. आमचो मेजर प्लान म्हणटा पळय तो प्रोजेक्ट कालांगूट फर्स्ट, आनी द सेकेंड एनीवेर इन सालसेत. त्या साश्टीचे आमचे जायते शेअर होल्डर आहा, आनी तांकां आमी प्रॉमीस केलेलें हॉटेल कंपनी घडल्या तेन्ना की सालसेताकूय आमी एक बांदतले म्हणून. मेवता जाल्यार आनिकूय बांदतले. पूण आमकां बिगिनिंगूच आमकां MGच्या सरकारान आडकोळी हाडल्यो. आमकां बांदूंक दिना पळय तशें केलें. मागीर पूण कितें झगडोन कितें करून केसी करून हें करून तें करून फायनली वी बिल्ड दीस हॉटेल. पण आतां आमचो एक व्हडलो हुस्को म्हणटा पळय तो जें पळय आमी प्रॉमीस केलेलें आमच्या सालसेच्या लोकांक तें प्रॉमीस आमी फुलफील करूंक जाय. आनी म्हाजे पार्टीन हांव वावुरतां. हांवें म्हाजे पार्टीन फुडें सरोन 2-3 प्लॉट हाडलेले, पूण ते कांय कारणां लागून घेवंक जावंक ना. पूण तरी आसतना हांव म्हाजे पार्टीन वावुरतलों तिकडे एक जागो मेळोवपाक, ना तर एक हॉटेल रेडीमेड मेळता जाल्यार पळोवपाक. हेरूय आमचे सांगाती डायरेक्टर आनी शेअर होल्डर पासून वावुरतात कितें मेळता जाल्यार पळोवपाक. सो हें हॉटेल कुवेटकारांनी बांदलां तशें हेरांय गाल्फाच्या गोंयकारांनी बांदचें. एक गोंयकाराचो एक नमुनो, एक मोन्युमेंट कहो. आमी गोंयकार घरांत बांदिना, बंगलेच बांदिना. आमी कॉपरेटीव सोसायटी टायप कितें तरी बिजनस करता. आनी दीस इज वन एग्जाम्पल. इफ वी कॅन बिल्ड Kuwetkar, few Kuwetkar can build one hotel
why not other Gulfakar built another hotel? So they must join together. Individually you cannot. It is not that easy, especially now when land is so expensive. I mean land घेतलेले 40 years back घेतलेले. The land was very cheap. हे land पळय आतां हॉटेल हेरिटेज बांदलां. It was unwanted land. कोणाक नाका आसलें. भिरांत दिसताली. आमी प्रायर वयता आसतना इकडे वयर पासून पळय नासले. कोण कोण कितें स्टोरी सांगताले. आमी भुरगे तेन्ना. ती भिरांत पासून आतां कांयच ना. आतां सगळें कमर्शियल जालां. सो म्हाजो उलो हांगासर रावन थ्रू दीस इंटरव्यू गोंयकारांनी फुडें सरात. गाल्फाच्या गोंयकारांनी, युरोपाच्या गोंयकारांनी, अमेरिकाच्या गोंयकारांनी फुडें सरात. 10-12 जाण एकठांय जायात. गोंयां जमीन आहा ती घेयात. तुमच्या हातीन दवरात. तिचोर कितें कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट डिवेलप करात आनी गोंय तुमच्या हातीन जाता तितलें दवरात. गोंय आयज आमच्या हातींतल्यान भायर वयता आनी आमचो सरकार तांकां भायर वचपाक सोंपेपणां दिता. आमचो सरकार जावन आसा एकूच सरकार आख्या संवसारान जो आंटी लोकलांक कांयच बरेंपण दिना. दिता म्हणटा आनी मागीर युटर्न मारता. पळय आमच्या नशिबान आमचेर असलो गडगडो पडलो. M.G. Zolman येयलो. हेडीड बाय एनादर गडगडो बांदोडकार. हे तर नासले, धोलमोगूच नासले जाल्यार हे आमी भोगचें पडचें नासलें. बांदोडकारान कितें करूंक ना. मराठीवादी म्हणूंक लागलो आपूण. हेच्या लागीं मराठीच उलोवंक जायना. एक दीस पणजे पुलिसेच्या ग्रावंडाचेर क्रिकेट मॅच चलताली. महाराष्ट्रा चीफ मिनिस्टर 11 हेडेड बाय V.P. नायक आनी गोवा चीफ मिनिस्टर 11 हेडेड बाय बांदोडकार. बांदोडकार कितें मराठीन उलय लागलो. हो रॉंग, फाल्स उलयता. नायकान सांगलें पुरो पुरो तूं कोंकणीच उलय म्हणून. ही आनी मराठी हाका कित्याक जायी? हाका मराठी जायी आमकां नाटक करपाक. ताका मराठीवादी, महाराष्ट्रवादी तांकां जाय ते भायले आनी पुर्तुगेज तांकां नाका आसलो. ते भायले वचची. ते भायले नाका तो हे नाका जावंक जाय आसलें न्हू. पूण हे नाका जावंक ना ताका. सो आमचें म्हणटा पळय तें नश्ट नशीब आमचें. आमच्या नशिबान आमचें सरकार आमकां मेवल्या ते आंटी गोवन आनी आमकां कोण बरेंपण करपाचो ना. आमचें बरेंपण करूंक जाय आमीनूच. ते पासत हे संवसाराक शिंपडलेले गोंयकार आहा. तुमच्या लागीं दुडू आहा, तांच्या लागीं दुडू आहा जायते. ते दुडू गोंयची जमीन घेयात, गोंयची पोन्नी घरां आहा ती घेयात. आयज कोणूय कोणाक विकता, सर्कुलर घालात. कोण विकपाचो आहा जाल्यार आमकां गोमयात म्हणून. बेश्टे इंग्लंडाक रावन, जर्मनाक रावन, अमेरिकाक रावन आमचें गोंय आमकां जाय म्हटल्यार जायना. हे मरे हांकां म्हाका हेंचो कसलोच बरवंसो ना. वेस्टाक पळय गोंयकार आहा ते सगळे नानकाटाय. कित्याक लागून तेणी कितें केलां गोंया पासत? गोंयांक केन्ना गरज आसली? कोंकणीच्या वेळार गरज आसली मरे स्टेटहूड मेळपाक. तेन्ना एकल्यानूय कित्याक एक कांयच आदार केलो ना? आमचेरूच हें सांडलें कुयटकारांचेर. म्हाका दूख लागल्या. हांव जाणा हांवें कितले सॅक्रिफीस केल्या पळय ते. त्या वखदार तर हेणीन तर आमकां कितें हेल्प केलेलें आमच्या गोंयच्या भावांक जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें. हांवें बूक बरयला. तो बूक हांवें भायर काडपाचो 30 वर्सां फाटीं. पूण हांवें काडूंक ना तो. कित्याक लागून? तो बुकाचेर हांवें जायते पळय आमचे भयणांक, आमच्या मायांक, आमच्या पळय घरांनी ट्रबल जाता. हे दोवदिरे कुयटी पळय आहात ते पळय तांकां हॅरेस कोत्तात. ते सगळो हॅरेसमेंट घातला तेचेर. आनी ते हांव पब्लीश करून कुयटाक म्हाज्यान रावंक जावचें नासलें. रिस्क वॉज इनवॉल्व ऑन माय सेक्युरिटी इन कुयट. सो आय हॅड टू डिले. देन इन्वेजन जालें. इन्वेजनात एक बरो टॉपीक मेळ्ळो म्हाका. पीपल वॉन्टेड टू नो हाव सदाम हुसेन केम टू कुईट. म्हाज्या बुकाचेर फूल अकाउंट ऑफ इन्वेजन ऑफ कुईट आहा. सो मच सो एअर लीफ म्हणून हांगासर एक पिक्चर येयलें. त्याच दिसांनी हांवें म्हाजो बूक रिलीज केलो.
म्हाका एका prominent newspaper daily from Bombay editor calls me and he asked me, you wrote a book? I said yes. Can you tell me something about? I said, first you identify yourself. So he identified with the name of one daily newspaper, prominent, and then he interviewed me. And then the same person, same paper published my interview in one of their pages, and where they have described what I have written, which contradicts what it was shown in the movie. So then there was a little problem. So mine was first-hand information, genuine information. So everybody believed my information. So I have described there in that book what is invasion, how it happened, step by step, how we suffered as Goan community and as Indian community. Our traumatic days I have described. Beside that, I have also described the life of Goans in Kuwait, who were the early Goans. So, historical point of view, this book is very important, and those who are interested in knowing more about Goenka, Saddam Hussein invasion, and Kuwait Car. So this book is very informative, and it's sold in very big quantity in Kuwait, not in the open market. Nobody is willing to keep my book in the open market bookshelf. So my friends, my known person, they themselves market it and they sent me money. So the book has well sold and I am very happy. Now I am thinking to publish my second book, which may come at any moment. The other thing, it was something dramatic event. One Japanese girl who was in Kuwait, she came to know about this book, and she was so engrossed in this book, she came to Goa to meet me. 2 years back she came to Goa, and then I brought her to Hotel Heritage. Then she clicked photograph, then she will make a write-up on this hotel, and she was very happy that Kuwait Goans have done this. So now you see that girl is fluent in Konkani. Fluent in Konkani, though the accent is not like us, little different. She is doing PhD, I think, on Konkani. Goa Kuwait Solidarity Center is an organization formed by me soon after my coming from invaded Kuwait. Kuwait was invaded on 2nd August, and 2nd August was Thursday. Previous to that, one big article of mine appeared in Kuwait Times on World Cup 1990. World Cup final in July, and August invasion. So I was running to see if there is any response to my article. While walking, suddenly one soldier, early in the morning, 6 o'clock, pointing his gun to me. He thought I am a policeman because I was wearing full khaki with a strap here. So then I said, what happened? On the road, the entire vehicular traffic stopped and car is still on, but no driver. Then I was surprised, how can it can happen? Then I saw the soldier, he is pointing his gun to me. I raised my hand in surrender. Suddenly one Palestinian lady came and interrupted him, that soldier who was pointing his gun to me. Why there is no bus? So that man was interrupted
When he was interrupted, that soldier, I fled from there within a second and ran to my house. While I was going to my house in the same building, I saw some Indian, Pakistani, Asian gathered together. हाँ अच्छा हो गया आता हांकां गमतलें बरें कोणाक कुईटांक इराक येयले भितर इराकान कुईट गेल्ले आतां कुईटांक इराकी शिकयतले लिसांव ते आमकां सोतायतात न्हू हे सेबय मारतात they are taking pleasure in invasion without knowing their consequences. So मागीर म्हाका मातशें दुखलें because Kuwait has helped with all their defects. They have helped so many countries including Iraq in its 8-year war with Iran, and yet Iraq did not show any gratitude. I would believe Kuwait was invaded by Jews, Israeli Jews, but not Iraqi Arabs. Same religion, same culture, same language, same tradition, everything same. Both Bhai, like Hindi chini Bhai, Nehru gave a slogan. In the same way, Iraq is and Kuwait is Bhai, but finally they show betrayal. Then for first 4 days they were harassing me too much. They were coming in threes to my place 6 times, only checking my books and what I am writing. And they were pulling my beard, pushing me on the wall, asking dirty questions, stupid questions. And finally, after 4 days, there was a peace in my house. They went to Saudi border. Iraq wanted, according to me, wanted to invade Saudi also. Because they wanted to invade Saudi, after 4 days, they went to Saudi border. But American sent it. Immediately America sent its troop, military, to Saudi Arabia. Then Saddam Hussein got frightened. So much he got frightened, he said, if America uses one bullet, Saddam said, I will convert Kuwait into a graveyard. So we were more afraid. We can't trust this man. He is known to have used biological weapon against his own people, Kurds, in Kurdistan. We know in the Second World War biological weapons were used, but not now. But this man was capable. So then I stayed up to August, September. In September I was caught by Iraqi for not having my ID card. I said it is time for me. And secondly, when they came to know that I am from this so and so organization, members of the company owners were on mark list by the Iraqis. So because of them, they started harassing me one day. Where is your boss? Where is he? So when I showed my ignorance, they started harassing me. So then I said it is time for me to leave. On 6th of October I left. In another 4 to 5 days I reached Goa. After reaching Goa, the first thing I did was to form this organization, Goa Kuwait Solidarity Center. Goa Kuwait Solidarity Center was formed by me with the help of cooperation of my close companion who were in Kuwait with me. And then after formation of this organization, we organized a big rally in Panjim, public meeting, which was attended and addressed by one top ranking Kuwaiti, Colonel Juma Al-Khalifi. He came all the way from Kuwait. From Kuwait he came to Jordan, from Jordan he came to India, and from Bombay he came to Goa. And he attended our meeting, and it was well organized, well patronized. Again,
well organized and well patronized. Well organized okay, but well patronized not correct. Why? We were about 10,000 Goenkar evacuated from Kuwait. More than that we were evacuated, but Goa settled 10,000 approximately. How many attended this Morcha and rally? Hardly 1,000. The rest were laughing at us. At least many of them were laughing at us. कित्याक येयला रे रस्त्याचेर? हे कितें सादा मुतेरांक भायर काडटले? कुईट आनी कितें उरलां? कुईट काबार. हांवें सांगलें तें कुईट काबार जाल्यार जावं, पूण आमच्या मनान आमी जितें दवरतले. हांव कित्याक सांग, आमकां उपकार आहा तेंचो, त्या गांवचो उपकार आहा. Even though we did not enjoy all the benefits, heavenly manas were not falling for us to eat free of charge. We were working very hard. Early in the morning we were going to work, returning home after sunset. The greatness and beauty of sun rays we were not enjoying. So we face a lot of hardship. Yet we are grateful to that country because it gave us employment. And because we got employment, we earned dinners. And because we earned dinners, we converted into rupees and turned into lakhs and lakhs. And through this we have constructed our houses, our bungalows, gave good education, good standard for our children, and we are living good life. It is not that in Goa you cannot come up. You can come up, but not everybody can come up. But everybody can come up only by joining Panchayat and Legislative Assembly. If you want to become rich within a night, join Panchayat. पंचायतीन भितर पडून तूं पळय इतलें कमायताय, तूं तुज्या वाक पासून वचनाय. रस्त्याक पळय ते चडशे रस्त्याक ते वच चल्ल्यात पंचायतीन पडून. तितून सारको पोकाव मरे. पंचायतीन तुका एक तो लायसन्स पास करतलो. आमचेच पंचायतीन म्हाका कोणें सांगलां की लायसन्स तर पास करतलो जाल्यार certain percentage काडटात ते. about 3-4 lakhs घेतात ही. आनी व्हडलो घास वयता सरपंचाक, दुसरो डेप्युटी सरपंचाक, सगळे 9 जाण वांटून घालतात. त्या पासून जर ऑपोजिशन ना पंचायतीन पयल्या हितून ऑपोजिशन म्हणून ना, सगळे एक. सो ही सगळी लुटपाची कामां जाताले. तुवें दूड करूंक जायना जाता, पूण म्हाज्या लागीं जावचें नासलें. कित्याक हांव तें करूंक येवंक ना आनी म्हाज्या लागीं जायना तें. नातर हांव तितूर कुयटूच रावन मिलियन करतलो हांगा. हांवें म्हाजी लायफ कुयटाक पेल्याक सोसायटीक भेटयलां. म्हाजो वावर हांवें सोसायटी पासत केलेलो. हांवें व्हडलो वावर करूं ना, पूण धाकटुलो पासून तर केला जाल्यार तोच व्हडलो म्हाजे कुयेचे प्रमाणे. उपरांत मागीर आमी आनीक एक मोर्चा काडलो. लिबरेशन जाल्या उपरांत आमकां एम्बेसेडराच्यो चिटी लागल्यो. कुईटचो एम्बेसेडर एकदम खोशी जालो. आमीन पळय कितें मोर्चा काडलेले तेजी कॅसेटी आल्बम आमी एम्बेसेडराक धाडलो कुईटच्या दिल्ली. तेणेन आमिराक धाडलो. आमीर कॅबिनेट घेवन आपल्याची सावदी आहलो ताईफ म्हणटा पळय तिजो. दे वर व्हेरी हॅपी. आफ्टर आय गॉन बॅक टू कुईट, आमचो प्रोग्राम कुईट टीव्हीचेर दाखयलो 7 मिनूट. व्हडले व्हडले कुईटी म्हाका मेळपाक येवं लागले. मागीर हांव ताका विचारतालो आमच्या लोकांचें कितें काय म्हणून. आमचो लोक जायतो येवंक ना, पोतून हाडूंक ना ताका. तो म्हणटालो तें सगळें कंपनीच्या हातीन आहा, ते सांगताले म्हाका. म्हणून आमी त्या कंपनीक कशें गमतलें. मागीर हांवें कितें केलें, आल्बम केले. फोटो आमच्या मोर्चाचे आमी पळय एक्टिविटीज केल्या तितल्याय एक्टिविटीजाचे फोटो काडले आनी एक आल्बम केलो. एक आल्बम म्हाका 50 दिनारांक पडटालो. हांवें सगळे दुडू हांवें म्हाज्या बोल्सांतले 50 or 100 आल्बम केले हांवें. आनी 200 to 300 कॅसेटी, ऑडियो विडियो कॅसेटी आमच्या मोर्चाच्यो. आनी सगळे पळय मेड पळय आहात आमचे पळय घरान काम करता ताका एक्सेस आहा तेंच्या साहेबाचें. सो ताका तेच्या लागीं दिल्यो आनी तुमी म्हणलें तुमच्या घरान दियात, तुमच्या साहेबाक दाखयात. तेणीन हो स्प्रेड केल्यो. आख्ख्या कुईटाक फ्लडेड जाले आमच्यो आल्बमांनी कॅसेटी. तेन्ना ताका गमलें
गोंयकारांनी कितें केलां पळय तें, आनी तितून सावन गोंयकारांक एकदम म्हणजे एकदम मान आहा कुयटाक. आमचे पळय आतां 2-3 पावटी, हांव आतां 4 वर्सां जालीं गोंय येयल्या, 2 पावटी कुयट येयलेले. 26 फेब्रुवारी आमी हांगासर मिटिंगू करता पणजे, आनी ह्या कालचे पावट रिसंटली लास्ट पळय मिटींग जाल्या ती गाल्फ गोवन हॉटेल हेरिटेजांनी स्पॉन्सर केल्या, आनी ते हांगासर रावलेले. ते 2 जाण कुयटी, व्हडले कुयटी, एकलो मुबारक आल हिंदाल आनी तो आमी दुसरो. ते इतले खोशी जाले. तेणी सांगलें हें हॉटेल पासून म्हणूंक लागले मार्केटींग करूंक जाय जाल्यार आमी करता कुयटाक रावन, आमकां कांय नाका तुमचें. आनी ते म्हणटात तुमी गोंयकार म्हणटा दुसरेच भाशेचे प्रोडक्टीव गोंयकार. तो हिंदाल एकदम अजाप जालो. आनी हे कुयटी आमच्या मोदेकाचे येतात, आमगेर रावन गेल्यात, येयल्यात आमगेर. ते व्हडले मनीस, ते चालते मनशा बरोबर मिक्सअप जायना नॉर्मली. पूण आमी तांकां दाखयलें आमी चालते न्हू आनी आमी हालते न्हू, आमी चड व्हडटे म्हणून आमी तुमकां हाडलेत, तुमच्या पासून रस्त्यार येयलेत. तुमी एका तेंपार आमकां कांय न्हू कशें करताले, हिंदी म्हणटाले, पूण तेच हिंदी तुमी रडटाले तेन्ना रस्त्यार येयले तुमची दुकां पुसपाक. सी द ट्रेजिडी. आयज म्हाका फाल्यां तुका. ताका पळय कुयटांक पळय बोगलां तशें देव दुस्मानाक निर्मी नाका, सदाम हुसेनान इन्वेट करून. सो ह्यो मिटिंगो आमी आतां ऑलमोस्ट एवरी इयर करता टू मार्क द लिबरेशन डे ऑफ कुईट, दॅट इज 26 फेब्रुवारी. आनी कुईट हो हे खंयचोच येयना. सो आमचो रापोर्ट वीथ कुईट इज व्हेरी गूड एट person to person level, and besides the rapport between this hotel, Goan Heritage and Kuwait is excellent. कल्चरल एक्टिविटीज पळय आमी केल्यो. हांव तियात्रांनी सुबेज रेवळ्ळो. कित्याक लागून म्हाज्या भुरगेपणांतल्यान हांव तियात्र पळोवपी. मागीरची उंटयेन बसून हांवें मिंगल रोडाक पळयलो. सो इट सो यंग एज आय वॉज वॉचिंग तियात्र. म्हणटकूच तियात्राचे म्हाका मोग आसलेल्यान कुयट गेल्या उपरांत हांव चड डीप पडलो. म्हाजें घर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस इन कुयट सिटी, आनी म्हाजें घर मातशें 2 रुमां आसलीं, 2 बेडरूम, व्हडले रूम ते आदलीं घरांची, थंयसर बरें जातालें. आनी हांव ते तियात्रिस्टांक हाडल्या उपरांत आमगेर दोत्तालो आनी तेंची म्हाका खूब वळख आसली. आनी ते बरें म्हाजें चलता. एम बॉयर आमगेर रावला, मागीर प्रिन्स जेकब तेजो भाव, फेल्सी, एन क्वाद्रोस, जोझेफीन, मागीर जुआना, पिटर ओशन आमगेर 8 दीस रावल्या. मागीर आनी कोण, विलियम दे कुर्तोरी, मागीर ज्युनियर रॉड, ऑफेलिया काब्राल, बाबली, अशीं जायतीं एक्टरां तियात्रिस्टां आमगेर रावल्या. आमी तांकां हाडटाले आमच्या तियात्रांनी नाचपाक. चड करून आमचे तियात्र म्युजिकल शो रोद्रीग करतालो आनी ताचो भाव फिदेलीस एक स्ट्रॉंग बॅकबोन, आनी तिसरो हांव. आमी तिगूय एकठांय जावन आमी ते एक्टिविटीज करताल्यो. अशी एक्टिविटीज करून आमी जायतो आदार केलेलो आहा गरजे मतां. आनी ते तियात्रिस्ट पळय येताले तांकांय हांव जायते पावट फायद्याचो पडलो. म्हाज्या लागच्यान ते जायते शिंगतालेत, जायती जाणवाय घेताले, आनी हांवूय तांकां म्हाजी जाणवाय, म्हाजें मन, म्हाजें काळीज उक्तेपणीन सांगतालो. कित्याक सांग, म्हाका एक गमन येयलां, आमचे तियात्रिस्ट म्हणटा पळय ते जाणवाय नासलेले ते चडशे ते वाचप करिनात. ताका वाचप आदले आमचे जाणटे तियात्रिस्ट कोरमेलेले जाणवायेन. कित्याक लागून ते खूब वाचप करताले आनी जाणार मनशां लागीं ते उलयताले. आयचे तियात्रिस्ट कितें करतात, तेंचे पळय तियात्रांनी कितें आहा, फिल्मां, हिंदी फिल्मां, जोक हिंदी फिल्मां आसले, हिस्टोरी हिंदी फिल्मां आसली,
ओरिजिनालिटी म्हणून ना. ओरिजिनालिटी कशी आसतली, लादूर पेदूर ओरिजिनालिटी आसची ना. आयचे आमचे तियात्र कितें कालच्या तेंत्रां आनी आयच्या तेंत्रां मदें काय. आयच्या तेंत्रांक ती कॉमेडी पळय तूं कितली बुरशी, सारके कोण ते कॉमेडियन, रस्त्यायले मनीस ते पालकार येयल्यात म्हणून कॉमेडियन जाल्यात. आनी लोकांक ताका कोण खंयचो लोक आबरू दिता, खंयचो लोक क्लॅप मारता, तेच्याच भाशेन धोदिरो लोक तो मारता. बरो लोक ताका आबरू दिना, बरो लोक ताका क्लॅप दिना. ऑलमोस्ट एवरीवेर डबल मिनींग. एक कितें आदी नासले तियात्रीस, किड बॉक्सार उलय कॉमेडी करतालो, ताका त्या वक्तार हांसोंक जायनासलें, घरा वचोन तुका हांसोंक जाय आसलें. इतली फिलॉसॉफिकल. जॅक्सी हिडलेर ओ म्हाजे बाय, मागीर जासिंत वाज सांगपाचेंच न्हू. आनी कोण चॅम्पियन पिटर कॉमेडी उलोवंक नाका आसली. तो चलता आसतना तो शेटयाची कुडम्याची पाट कोत्तालो आनी शेटयाची चाल चलतालो. ते चलता आसतना लोक हांसोन पोटान दूख घालतालो. सो हे म्हणटा ते कॉमेडियन. आतांचे पळय कॉमेडियन ते खंयच्या घराण्यांतले, खंयच्या कल्चराचे, खंयच्या ट्रेडिशनाचे ते दाखयतात. स्टेजीर येयना बरोबर ही कॉमेडी करून, पोजिडी उतरां उलोवन. आनी ताका कोण बरे मनीस सांगूं येना, ताका माय पायना. माय पायच्या हातीन वाडलेले भुरगे अशें करिना. आनी हे म्हाजो शीम तेचेर कित्याक ते तियात्र मारून उडयतात. तियात्र जिते धरूंक सोदिनात ते. हांव वावूरल ना तियात्र जिते दवरपाक, हे वावुरतात तियात्र मारून उडोवपाक. कित्याक सांग लोक मागीर येयना तियात्रांक. लोक कित्याक जातलो तियात्राक, तुमी तर असलीं बुरशीं उतरां करता जाल्यार. सो अशें करून हांव पयलोच पळय कुवेट गेलां तेन्ना तियात्राचो पावंडो एकदम ल्हान आसलो. मायक हा एकेचीन आनी उलयतालो दुसरेचीन. असल्या वर्गाचे पासून तियात्रीस आसले. पूण ताका तें सुदारप हांवें जायतें केलें. तेच्या मदें मिक्स अप जावन ताका डायरेक्शन दिवन हें करून तें करून. आनी त्या तेंपार हांव पळय भितर गेलां तेन्ना तियात्रिस्तां मदें नामनेचे तियात्रीस म्हणटा पळय ते टोणी कॉल म्हणटा पळय तो एक उमेदीवंत भुरगो आमच्या गांवचो कानोयचो. तेणेन तियात्र चड पॉप्युलर केल्यात कुवेटा. आनी आयज पासून तर तियात्र चालू आहा जाल्यार ताणेन बेज घातला म्हणून ते उरल्यात. ना तेणेन तर बेज घालूंक नासलो जाल्यार तियात्र ह्या लेवलार पावचे नासले. पयलोच तियात्र दाखयलो इन 50s, अर्ली 50s, फेलिक्स मोंतेरो बाय नेम फ्रॉम बास्तोरा. आनी त्या तियात्रान एकलो एडमंड फेर्नांडीस म्हणून नातलोलो. आनी तो आजुनूय जितो आहा, कांदोलीचो तो. तेणेन क्लावन म्हटलेलो आनी ताका बरो आबरो आहलो, मान आहलो. बरी कांतारां म्हणटालो पाठ करतालो. पयलींच तियात्रिस्तां गोंयांत वो इंडियेंतल्यान कुवेट येवपाक एज विजिटींग तियात्रीस वेर आल्फ्रेड रोज एंड रिता रोज. It was in 1975. They were brought to Kuwait by Tony Cole. Tony Cole was their kumpar. Tony Coleच्या भुरग्यांची एका चेडवाचे तीं दोगांय जाणां पाद्रीन आनी माद्रीन. टोनी कॉलाचें एक चेडूं आहा तेचें नांव रिता. त्या रिता ती माद्रीन रिता रोज. सो तेंची सोयरी गजाल आसली म्हणून मागीर तियात्रीस येतोच रावले कुवेटा. आनी आमीनूय ताका बरो येवकार दिलो, बरो सपोर्ट केलो. पूण जेन्ना कुवेटचें इन्वेजन जालें तेन्ना तेणीन आपल्याची कात दाखयली. आमच्या मुवमेंटान आमीन ताका इतलो आदार केलो, इतलो कॉपरेशन दिलें, इतलो वयर काडलेत, उखलून दवरलेत, पब्लिसिटी दिली. ते आमगेर येतालेत, रावतालेत. पूण हांव पळय तांकां पब्लिसिटी दितालो ती तेंच्या शेपान पासून चिंतूंक नासलें तसली पब्लिसिटी तांकां मेवतली म्हणून. हांवें पब्लिसिटी दिवपाक तांकां कॉन्ट्राक्ट करूंक नासलो, पूण हांव म्हाजे खोशेन दितालो. पूण तेणीन एकल्याकूय कावजान व्हड्ड्यान तेजें काळीज नासलें. आमकां सपोर्ट करपाक इन्वेजन जालां तेन्ना आमच्या मोदेकाक आमच्या मोर्चांनी मिटिंगांनी वांटो घेवन वयल्यान हलकटांनी, धवदिऱ्यांनी, रस्तादांनी आमच्यो झुपाट्यो मोडल्यो.
हेच्या पांयचे नागयलेले आमी आमच्या मदकात रावन हेणी जायत्या जाणांनी आमचे घरांतल्यो चोरयो केलेल्यो आहा. हेणी जायत्या जाणांनी चोरयो केल्यात आमच्या घरांनी आनी आमच्या वस्तूंच्यो. आमी हेंचे कांय चोरूंक ना. सो ताका खंयचें काळीज जालें ताका आमचे दुपाटी म्हणपाक. बरें आमी कितें चुकलां जाल्यार ओके, पूण तो टायम न्हू आसलो आमकां मारपाचो. हें म्हणटा आमी पाटीर मार सायबा पोटार मार नाकाय. त्या वखदार तेणीन आमचे पाटीरूच न्हू पोटारूय मारले. आमकां ह्युमिलेट करून सोडले. दोगां चौगां जाणांक लागून सगळ्यांक कुयटकारांक एकल्यान कोणें म्हटलें खंय की बरेंच जालें कुयटकारांक बूट लागलो पळय तो. आनी वेरोनिकाक व्हडलो बूट लागूंक जावो. वेरोनिकान कितें केलां रे म्हूण जाल्लें. तुमकां जर कुयट येयला तेन्ना वायट नदरेन पळयल्या, तुमकां सॅटिस्फायड करूंक ना, तुमकां पब्लिसिटी दिवंक ना, तुमच्या गोंयच्या पेपरांचेर धाकटुलो फोटो पासून येयना, पूण तितूर एडिटरांक हाडून घरा कडेन हाडून कुयट टायम्साच्या एडिटराक हाडून आरब टायम्साच्या रिपोर्टराक हाडून हेंचे इंटरव्यू केले. असली पब्लिसिटी हांकां कोण दिता, असली इम्पोर्टन्स कोण दिता. आनी हाका इम्पोर्टन्स दिवपाक हे कोण, हू आर दे? जे शेक्सपियर, जे सोजालीन, जे आलिसीन द कांदोली. हेच्यान आलिसीना भाशेन कांतारां घडोवंक जाता, सोजालिना भाशेन तियात्र बरोवंक जाता. आयज तर हे इतले पावरफूल जालेले जाल्यार तियात्राचो दर्जो इतलो ल्हान पडटालो. आयज म्हाका म्हाजे नदरेक एकलोय एक ग्रेट तियात्रीस्ट म्हणून दिसना. आहा ते चडशे 90% नानकाटाय. ताका तियात्रीस्ट म्हणना. तरी बरें आतां ड्यू टू लेटस्ट टॅक्नोलॉजी इम्प्रूव जावन जायते इनोवेशन दिसता पालकाचेर. दॅट इज डेकोरेशन बट नॉट सबस्टन्स. कोणा लागीं तरी बरोवंक जाता. आयज दोया तियात्रा भाशेन आरिशीजान बरयलो तसलो तियात्र, कोणा लागीं तरी बरोवंक जाता सातबुकी सोजालिनान बरयलो तसलो तियात्र, कोणा लागीं तरी बरोवंक जाता तो बावटो धर्माचो तियात्र आलिशीन द कांदोलीन बरयलो तसलो तियात्र, कोणा लागीं तरी जाता मिंगा रोडान बरयलो तसले तियात्र. गोरचें केस्तांव, गोरीब शेजारी, बापूल भाव हे तियात्र दाखोवंक जाय. हे पळय आयज तियात्र अकादेमी पळय आहा आनी तियात्र प्रमोट करूंक फुडें सरल्या, तेणीन हे तियात्र दाखोवंक जाय. हे दाखयले ते बरें आहा, पूण हे मिंगा रोडाचे तियात्र दाखोवंक जाय. म्हाका दिसना हेच्या लागीं तसले दाखोवंक जायत कशें. आनी दुसरें म्हणल्यार मिंगा रोडाची स्क्रिप्ट हांव ना तेंय खबर ना. कित्याक सांग तो एक दीस स्क्रिप्ट मास्टर वाजा लागीं स्क्रिप्ट आपल्या लागीं दवरून मास्टर वाजान तेचो तियात्र दाखयलो. हे रावतात मिंगा रोड येतलो म्हणून स्क्रिप्ट घेवन. मिंगा रोड सुरसाच्या मैदानार बोमाय न्हिदला. मास्टर वाज जाणा आसलो जे करता ती पार्ट. लोक येता तियात्र काबार जावन. मिंगा रोड न्हिदला. आरे कितें रे कोत्ताय? ना रे न्हिदला तर ताता केली म्हणून लागलो. तियात्राक वयतालो, तियात्र काबार जालो लोक घरा येता. कसले मनीस हे. पूण तरी आसतना ही रिमेन ए जिनियस ओन्ली. His category as a theatrist never gone down and will never. हे तियात्रिस्ट असल्यार आमच्या मदकात आहा ना. कित्याक जायना? जशे परी पळय पेले आनी माराडोना असले प्लेयर जायना, तो ते परी मिंगा रोडा असले, सोजालिना असले, आलिशीन द कांदोली असले, आरिशीदिस असले तियात्रिस्ट जायना आनी जावचे ना. आलिशीन द कांदोली कितले वाचप करतालो. तो व्हडले शिकोंक नासलो. पारोकियल स्कूल म्हाज्या पायचो तो कंपानीर. दोगूय एका बांकार बसताले थंय. कोंकणी सगळी वाचतालो. त्या तेंपार कोंकणी वाचप म्हणजे कितें? त्या तेंपार दर म्हयन्याची रोटी हांगासून भायर सरताली काराची एक जी व्हडली. ती वाचता म्हण थंय 1.5 म्हयनो ती वाचून काबार जाता म्हण 1.5 म्हयनो जातालो. कसलीं बरोवपां व्हडले व्हडले बरयणार. बोमाय सावन पेपरां येतालीं गोवा टायम्स. त्या तेंपार गोवा टायम्स वाचप म्हणजे कितें? ग्रेट थिंग. आयज आमचे तियात्रिस्ट ते वाचिना. वाचलेले जाल्यार ते आपल्या ते तियात्रांनी सुदारप करतले आसले. सो हे तियात्रिस्ट आदले तियात्रिस्टां मदकात
आनी आतां ते तियात्रिस्तां मदें घाल. म्हाका एकदम खोशी आहली तितूर एक रिवोल्यूशन करपाक तियात्रिस्टपणाचें कुयटा. आनी टू ए सर्टन एक्सटेंट I succeeded. I have created good theatres. तेच्या लागीं उलोवन म्हाका जाय पळय त्यो पाडटी बरोवन म्हाका जाय त्यो कांतारां घडोवन ताका हांव हेल्प करतालो आनी ते म्हाजें आयकोन जायते डेव्हलपमेंट करताले. पूण तितूंतले दोग जाण व्हडले दोग तियात्रिस्ट म्हणटा पळय ते मेलेत. एकलो रोजरी फन ग्रेट. देर इज नो बडी नाव इन कोंकणी तियात्र वर्ल्ड as great as रोजरी फंत. आनी दुसरो सानील दे केपें स्वादीक ताळ्याचो कांतोरीस. तो कसली कितली रुचीक तेजी कांतारां, म्हणप रुचीक, घडप रुचीक. म्हाजे लागीं तो टॉपीक घेवन येतालो, त्या टॉपिका प्रमाणे हांव ताका एक्सप्लेनेशन दितालो. तो टेप रिकॉर्डर घेवन येतालो आनी म्हाजे लागीं विचारतालो आनी हांव ताका सांगतालो. ते सगळें घरा वचोन मागीर तो ऑर्डरीर घालतालो आनी कांतारां घडटालो. पयले लेसांव जायना बरोबर मागीर गोंयचें कितें फुडार, मागीर ओपिनियन पोल थारायलो. ओपिनियन पोल करपाक. ओपिनियन पोलाच्या प्रमाणे गोंय आयदर टू रिमेन अंडर युनियन टेरिटरी or merge with Maharashtra. महाराष्ट्राक जे सेंट्रल लिडरांचें म्हणणें आहलें ओपिनियन की गोंयकार will definitely opt for joining Maharashtra. So they wanted to get rid of Goa case once and for all and to tell the world that गोंयचें केसांव काबार, गोंयच्यांनी इंडिपेंडंट सेपरेशन कांय ना, गोंयकार जॉयन जाले महाराष्ट्राक. So that was the opinion of Delhi. They wanted to impress upon the world. पूण कितें जालें, जॅक सिकेर had full confidence, not only Jack Sikher, all the people who were with him. Down the Hindu, Muslim, Christian, they were under impression that we will win the opinion poll. Opinion poll थारायलो आनी मागीर opinion पोलाक 15 दिसां म्हटल्यार म्हजो भाव चेडो भोपाल गेलोलो फुटबॉल खेळपाक. ती फुटबॉल टुर्नामेंट आहलो भोपाल, ऑल इंडिया पुलीस कप. एक गेमींग खेळटाले महाराष्ट्र पुलीस आनी गोवा पुलीस. महाराष्ट्र पुलीस 2 गोलांनी पिड्यार केले गोंयचे पुलिसेन आनी गोल मारले म्हाज्या भावान. म्हाजो भाव इतलो बरो खेळलो. गेम जाल्या उपरांत तेचो चीफ येयलो म्हाज्या भावाचीन आनी चेडा म्हणूंक लागलो, यू आर नॉट गोईंग होम नाव, यू आर कमिंग विथ अस टू बॉम्बे. वाय नो, यू आर जॉयनिंग महाराष्ट्र पुलीस. He said, how I can join Maharashtra police? I am for Goa police. My friend, Goa police and Maharashtra police will be one now. My brother, how? Because after 15 days, Goa will be merged with Maharashtra. According to intelligence report, Goa will be merged with Maharashtra because MGP will come winners in the opinion poll. You got it now? So that means they were so certain that opinion poll आमी गोंयकार पिड्यार जातले आनी MG जिखतले म्हणून. पूण फायनली कितें जालें, about 39,000 आनी MG पिड्यार जालो. ओपिनियन पोल केलोलो पळय. नेहरू इज ए लायर, इज ए चीट. Somewhere in 55 he spoke in the parliament that गोंय एक धाकटुलो तिकलो इंडियेच्या तोंडाचेर. तें इतलें ल्हान गोंयचे आमकां जबरची इंडियेक आशा ना, पूण आमकां पुर्तुगेजाक हांगासरले काडूंक जाय. जेन्ना पुर्तुगेजाक गोंयचे काडल्या उपरांत गोंयचो कितें फुडार तो तुमीच थारावंक जावो. तुमकां जाय इंडियेक मिसळ घालेले जाल्यार वेलकम, तुमकां जाय सेपारात रावलेले सेपारात राव,
तुमकां जाय इंडिपेंडंट रावलेले तें सांगात आमी तुमकां दिता. गोंय गेल्या उपरांत गोंय फोर्सान घेतलां, जबरदस्त करून घेतलां. युनायटेड नेशनाक पासून नाका आसलें. कॅनेडीन नेरूक तापयलो. सालादारान म्हणलो नेरूक तूं बोकडेच्या तोंडाचो गोंय घेतला म्हणून. गोंय घेवपाची इतली हरकत नासली. गोंय नेरूच्या पांयचें न्हू. गोंय गोंयकारांचें. मोरारजी देसायान एक दीस कितें सांगलें बोमाई गोंयकारांक की तुमी तुमच्या गोंयांत तो लिबरेट जालेलें जाय जाल्यार तुमी वचोन झगडात म्हणून, आमकां सांगू नाकात. कित्याक तो जाणा गोंय तेंचें न्हू म्हणून. सो आमकां गोंय लिबरेट जाल्लें कशें. बांगलादेश पाकिस्तानाच्या हातीन आसलो. इंडिया झगडली आनी लिबरेशन केलें. आनी कोणाक दिलें तें ताका दिलें न्हू. पुर्तुगेजाक गोंयचो भायर काडपाक इंडिया झगडली. पूण आमचें गोंय आमकां दिवंक नाका जाल्यार पुर्तुगेज गेल्या उपरांत आमकां हें तुमच्या भितर कित्याक दवरल्या. म्हाका तुमी फोर्सान सिटीजन केला तुमचो. हांव म्हणटा म्हाका इंडियेचो सिटीजनशीप फोर्सान दिल्या. म्हाजे लागीं उपाय ना जावन हांवें ती घेतल्या. म्हाका जाय आसली म्हाजी गोंयची सिटीजनशीप. That doesn't mean that I will remain your enemy. I will be best friend of yours. तें म्हाजें गोंय म्हाज्या हातीन कित्याक दिवंक ना. आयज खंयच्या स्टेजार पावलां गोंय. कोण जबाबदाऱ्याचो. तुमकां कोणें सांगलेलें गोंय लिबरेट करपाक. तुमी कित्याक मिलिटरी धाडली. कोणाचें म्हणून तें. अशें करून तुमी घेवतेल्यात इले हांगासर सिक्कीम काडलें आपल्याच्या हातीन घेतलें. कॅश्मिराक तिकडे बोबाव. आयज कॅश्मिराक कित्याक बोबाव जाता. इंडियेच्या मनशांक पाकिस्तानी येतात आनी मारतात. इंडिया इंडिपेंडंट जालेल्या कॅश्मीरचें प्रॉब्लेम जाला. कॅश्मीरच्या महाराजाक खोशी नासली कॅश्मीर इंडियेकूय जॉयन करपाक, नॉट टू पाकिस्तान. ही वॉन्टेड इंडिपेंडंट लायक हैदराबाद. लायक दॅट मेनी सेक्टर्स, मेनी स्टेट्स इन इंडिया wanted to remain independent. They did not want to be under India. Neither I wanted to be under India. I wanted to be independent with very good friendly relation with India. But हें बोलचें जालें. आतां आमीच ना जाल्या आमकां आनी कोणूच आमची परवा करिना. आमकां कोणूच लागीं दवरिना. There is a campaign to liquidate Goa and Goans. हें कितें. खंय वयतले आमी. आमच्या फुडले पिळगेच्या येपार कितें. सो हें चिंतून आनी गोंयां पळय आतां कोण भायले सेटल जाता ते कोण आस्तीक जायना. आस्तीक फ्लॅटां घेतात, एपार्टमेंट घेतात 2 करोडाचो तसोच दवरतात. वर्साक 2 पाट येतात ते. पूण दुसरे पळय आहा नानकाटाय राबीज पीपल ते हेडेक फॉरात. आयज तेणीन आपल्याची पॉकेटां केल्या, सेटलमेंट केल्या. ते सेटलमेंट वोट बँक. आमचे आराडे एक सेटलमेंट आहा मायग्रंट. आमी ताका गांठी म्हणटा. तेचो वोटींग पावर इज सो ग्रेट. इलेक्शन बसतलो परवाच करिना गोंयकारांची. ते मेवल्यार पुरो म्हणटा आपल्या. ते मेवना जाल्यार तांकां तो पयशे दिता आनी पयशे दिवन तांची वोटां घेता. ही कसली डेमोक्रेसी. ही डेमोक्रेसी वो आनी कितें. सो असली डेमोक्रेसी करून आमी इंडिया वयर काडटले. आयज आमकां इंडियेक कसले इम्पॉर्टंट इश्यू आहा पूण आमी खंयचे इश्यू घेता. कम्युनल इश्यू घेता. हांव हिंदू, तूं क्रिस्तांव, तो मुसलमान. गोंय आदीं नासलें. गोंय आमी सगळे एकठांय आसले. भावपणान मोग मोगान चलताले.
कोंकणो क्रिस्तांव मुसलमान नासलो. गोंयची कॉमर्स कोणाच्या हातीन आसली? हिंदुवाच्या हातीन आसली. मीन कोणाच्या हातीन आसले? तांच्या हातीन आसले. तरी आसतना आमी बरे भाशेन जियेताल्यो. पूण आयज हें आहा? आयज तें ना. सो आनी आमी आतां कशे वयर सरतले? गोंयचो फुडार कितें? आमचे एसेंब्लीन आहा ते कितें करतात? मॅच फिक्सींग करतात. आदी 12 मेंबर आसले UGचे आनी 16 आसले MGचे. पूण तरी आसतना ते 12 आलोयताले. जॅक शिकेर उलयता आसतना तुका एक आकांत दिसतालो. NU पिमेंता आनी कितें? GM डिसोजा म्हाजी माय. खंय आहात ते लेजिस्लेटर्स? आयचे लेजिस्लेटर्स कसले? आयज एके हाटीन न्हिदतात, दुसरे दिसा दुसरे हाटीर. केन्ना ते मोदेकाचूच ते हाटीर न्हिदलेले उठोन दुसरे हाटीर पावतात. बेविस्वासी. फकत आपल्याचें सादल्या पुरो. आमकां बरो मनीस म्हणून मेळपाक उरला आनी गोंयांत ना. बरो मनीस म्हणून कोण ना. गोंयांत बरो मनीसूच ना. त्या पासून आमच्या घरांत बरो बापूय ना, आमच्या वाड्यान बरो वडील ना, आमच्या गांवांत बरो पाद्री ना, आमच्या गांवांत बरो सरपंच ना, आनी आमच्या गांवांत कोणूच बरो ना. त्या पासून आमी ते लेवल ह्या लेस्तादार पावला. तूंय चोत्ताय, हांवूय चोत्तां. तूंय बामटेपणां करता, हांवूय बामटेपणां करता. तूं तुज्या दोळे धांप, हांव म्हाजे दोळे धांपता. हें जालां आमचें कुड्ड्याचें राज. वय हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान हांच्या मदेकात गोंयांत एकवट आहा, आसलो आनी फुडाराकूय आसतलो. जरूय खूब वेगळोदार आमच्या मदेकात वचतलो. कित्याक सांग, गोंया आतां आदले भाशेन ना. क्रिस्तांव आतां मायनॉरिटीन आहात. मुसलमान पासून तेजी नंबर चडटा. आनी भायले पळय चड लोक हांगासर येतात ते दे कम वीथ आवटसायड इन्फ्लुएन्स. देर इन्फ्लुएन्स इज anti-Christian, anti-Muslim. The people who are coming from other parts of India, they are known to fight among themselves as Hindus one side and as Muslim other side. Whereas in Goa it was not happening, because it did not happen. And normally, in normal circumstances, it will not happen. And that it should not happen, we must work towards that direction. Because the Gointe culture and tradition is based on the language Konkani. Konkani language म्हणजे कितें? आमचे आदले जाणटे म्हणटाले कोंकणी भास जावन आसा देवांगेली भास. ती भास आमी देवाच्या नांवान उलयता. केन्ना? सकाळीं उठ्ठा तेन्ना म्हणून देव बरो दीस दिवं, कोणें आमकां बरें केल्यार म्हणटा देव बरें करूं, आनी न्हिदोंक वयता आसतना देव बरी रात दिवं. हे परी आमी देवाक आमच्या कावजान वोंटार हेवयता 24 वरां. जेन्ना आमी देवाक आमच्या वोंटाचेर आनी जिबेचेर हेवयता तेन्ना आमकां वायट करपाक जावचें ना. सो कोंकणी भाशेचो एफेद म्हणजे आमचो एकवट. आनी हो एकवट आमी जाता तितलो राखोंक जावो. तुवें, हांवें. जरी म्हाका दिसता हिंदू आनी क्रिस्तांव एकवटान ना कशे, पूण ते एकवटान आसचे म्हणून आमी वावरोंक जाय. तेंचो एकवट आसल्यारूच गोंय गूट उरतलें. ओपिनियन पोल आमी कित्याक लागून जिखल्या? ओवरवेलमींग मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 100% क्रिस्तांव voted for in support of separate Goa. Separate Goa means not to merge with Goa, merge with Maharashtra. No merger. 100% Christian voted for this, whereas not 100% Hindus voted for MGP, for merger. Overwhelming or quite a good number of Hindus, especially the upper caste, voted against merger.
And because of their votes plus our 100%, we got majority. So by joining together we can achieve many things. Individually we will get lost. So the best thing for us is to unite. And आज युनिटी आमची जायती दिसता. कोहे परी आज आमची भुरगीं काजारां जातात कोणा लागीं. कॅथलीक खादी हिंदुआ लागीं जातात. हिंदुआली कॅथलिकां लागीं जातात. That is also bringing us together. So let us hope everything will be okay. आता तुवें इतलो वावर केलाय तुज्या जिवितांत. होय. आता सध्या कितें करताय? सध्या हांव सोडून येयलां कुईट ऑन माय ओन. कितें वार करपाक म्हणून येवंक ना. म्हाजें धाकटुलें हें बिजनस चलता कालांगूट. म्हाजीं शॉपां आहात. मागीर घरा कडेन हांव धाकटुलें गॅस्ट हावस चलयतां सिजनल. आनी म्हाजें लायक कितें आहा तें म्हाका सफिशियंट इनफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. म्हाजीं दोगांच भुरगीं दे आर ऑल्सो वेल सेटल्ड. Daughter is married in Dubai. She is working there along with her husband. She got a child. My son is in Kuwait. He is also okay. So भुरग्यांची कसली हें ना, देवाचे कृपेन तीं बरीं आहात. आमी दोगांय घोव बायलां घरा आहा. आमी आमचें जिवीत सारता. पूण as it is my urge, I am involved in many activities. Whatever activities are happening in Goa in support of Goa causes, I am supporting them. I am integrating with them. I am addressing their meeting. Plus, I am a full-time director of Hotel Goan Heritage, Gulf Goan Hotel Company. In this direction, as a senior most member, I am early stages I was inducted into the board. So I have got vast knowledge of this hotel, and wherever possible I am playing my major role in directing, in advising and guiding the board. Besides, I am also doing the similar role in our village wherever possible, especially in the local affairs. आनी म्हाका सांगूंक दिसता म्हणटा कितें, गोंयकारांनी जाता तितलें एकवटान रावचें. एका गोंयकारान दुसऱ्या गोंयकाराक नागोवचो न्हू. एका क्रिस्तांवान दुसऱ्या क्रिस्तांवाक आपल्याचें क्रिस्तांवपण दाखोवन खरो क्रिस्तांव म्हणून दाखोवचें. आयज आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी, पूण कोत्तां बोलतेंच. आयज भावान भावाक फटयलोलो दिसता. माय पायन भुरग्यांक फटयलेलें दिसता. सो हें आमच्याच मोदेकाचो जावंक नजो. आमी जाता तितलें एकवटान रावचें आनी आमचो एकवट करचो. त्या एकवटाची आमकां आतां चड गरज.